तुमकां सगळ्यांक पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक वेलकम करता। आज आमची प्रेस खास करून शिव जयंतीचेर आमी उलोवपाक हांगा आयिल्ले आसा। म्हज्या बरोबर आमचे बिचोलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे बाब, तशेंच मये मतदारसंघाचे आमदार बाब प्रेमेन शेट बरोबर आसात। आनी आमी ह्या वर्सा आमी जेन्ना पर्यटन उलयतात, पर्यटनाचेर लास्ट 2 वर्सां टुरिजम डिपार्टमेंट आमी अलॉंग विथ डॉक्टर प्रमोद सावंत वी हॅव मूव्ड विथ द कन्सेप्ट ऑफ गोवा बियॉन्ड बीचीस। आनी गोंय बियॉन्ड बीचीस जेन्ना म्हणटा तेन्ना आय बीन रिपिटेडली टॉकिंग अबाउट इको टुरिजम, हिंदलँड्स, स्पिरिच्युअल टुरिजम, वेलनेस टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम, मायस टुरिजम, गोवा एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फरन्सीस असे कितलेशेच वर्टिकलांचेर आमी काम सुरवात केली। रिजनरेटिव्ह टुरिजम हे गोंय द स्टेट ऑफ गोवा पयले राज्य आसतलें पूर्ण देशभर आनी जगान एखादी तिसरे आसतले टू टॉक अबाउट रिजनरेटिव्ह टुरिजम। आनी रिजनरेटिव्ह टुरिजम म्हणटकर आमी एनवायरमेंट, इकॉनॉमिक्स आनी एम्प्लॉयमेंट तशेंच सोसायटी ह्या पिलरांचेर आमी भर दितात। आमी गोंय बियॉन्ड बीचीस करता आसतना फेस्टिवल्स, आमचो कल्चर, आमची हिस्ट्री, आमचे ट्रेडिशन बरे तरेन शोकेस करचे हाज्या खातीर आमी पूर्ण तरेन वावरत आसात। आनी फाटल्या वर्सा कार्निवल आनी शिगमो सोडलो जाल्यार आमी चिखलकालो सारकेलो सगळो व्हड दबाज्यान केलो। जे देवकी कृष्णाचें देवूळ आशिल्लें आनी आमी मड फेस्टिवल म्हणटाले ते बरे सक्सेसफुली केले विथ द हेल्प ऑफ द टेम्पल कमिटी, विथ द हेल्प ऑफ द पीपल, विथ द हेल्प ऑफ आवर लोकल MLA थंय। आनी त्या खातीर एक वेगळ्या तरेन गोंयाक पळोवपाचें परसेप्शन थोडे चेंज जावंक लायिल्लें आसा। आज आमी हे वर्स आमी 2024 350 वर्सां जवळ जवळ 6 जूनाक जाता छत्रपती छत्रपती शिवाजी महाराजाचे राज्याभिशेकाक। आनी 350 वर्सां जेन्ना जाता ते सेलेब्रेशन आमी लास्ट इयर अनाउन्स केलें पूर्ण गोंयान आमी जातले करतले म्हणून। जरी 6 जूनाक आमी करतात तांचे आमी 350 इयर्स कंप्लीट जाता जाल्यार 19 फेब्रुवारीक तांच्या शिव जयंतीक आमी हो प्रोग्राम बऱ्या तरेन गोंयभर करता। आनी तातूंतल्यान सांखळे, मडगांव, पणजे, वास्को, फोंड्या आनी पर्वरी ह्या वाठारांतल्यान आमी म्युनिसिपल कावन्सिलांक घेवन और पंचायतीक घेवन तांच्या कडेन आमी वी आर सपोर्टिंग द पर्टिक्युलर कमिटीज थ्रू द म्युनिसिपॅलिटीज ती ह्या वर्साची छत्रपती शिवाजी महाराजाची जयंती बऱ्या दबाज्यात जावची म्हणून। आनी आमचो पूर्ण गोंय राज्याचो कार्यक्रम जो आसा तो बिचोले मतदारसंघान बिचोले जातलो। सप्तकोटेश्वर नार्वे कडल्यान जी सुरवात आशिल्ली आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाची झुजली तो हिंदवी स्वराज्या खातीर झुजलो ते सगळ्यो काणयो आज फुडें लोकांक कळपाक जाय। आमची हिस्ट्री लोकांक कळपाक जाय, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वांटो गोंया खातीर कळपाक जाय। आनी ताज्या खातीर जेन्ना आमी हे पूर्ण तरेन पर्यटन खात्यान एक जबाबदारीन आज 6 मतदारसंघान जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीक आनी तांकां सपोर्ट करता पूर्ण फेस्टिवल बऱ्या तरेन आमी बिचोली मनयतले। बिचोलेचे डिटेल्स आमचे मित्र डॉक्टर चंद्रकांत शेटे बाब सांगतले। त्याच दिसा आमी सांजचे पर्वरी आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याचे उक्तावण करतले। वी विल इनॉग्रेट द स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज एज अ ट्रिब्यूट टू हिम इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी। आनी त्या दिसा सांजचो 6 वरांचेर जो कार्यक्रम थंय जातलो, थंय जातकर ताज्या मागीर आमी थंय एक कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्लो आसा शिव सोहळा आनी तो कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू जातलो आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू। सो हे करता आसतना एक भुरग्यांक आमी इनवॉल्व करप, बाकीच्यांक इनवॉल्व करप आनी युवा पिढीक फुडली आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कळून येवप हे खूब म्हत्वाचें आसा। आमचें अस्तित्व दवरता आसतना आमी फुडार पळयता आसतना आनी एट द सेम टायम गोंय जेन्ना आमी गोंयकारां पर्यटक येता इंटरनॅशनल नाल्यार डॉमेस्टीक तांकां एक त्या दिसा आमची फेस्टिवल, आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कनेक्ट आमच्या गोंया खातीर इट मायट बी नेवल, इट मायट बी द आर्मी, हाव वी हेज बीन कनेक्टेड, हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर टेम्पल्स, हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर सेल्स, ही सगळी आयडेंटिटी छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर जाल्ली पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान ती काणी आज फुडल्या पिढीक कळपाचो एक आमी विचार घेवन फुडें सरल्या।
ताजे 18 तारखेक आमी ते 20 तारखेक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या DIT हॉलान ताजे वेपन्स आनी करन्सी जी तांच्या वेळार वापरिल्ली जाताली ताजें एक्झिबिशन 2 दिसांचें DIT पर्वरी थंय दवरिल्लें आसा. वर्ल्ड डब्याच्यान जो बिचोलेचो कार्यक्रम जातलो ताजेर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हाजेर आनी डिटेल्स दितलो. नमस्कार. आतांच जशें आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान सांगलें की ह्या फावटी आमी शिवजयंती सेलिब्रेट करतले, गोंयभर करतले आनी सगळ्यांचो व्हडलो प्रोग्राम जातलो जो सरकार पुरस्कृत प्रोग्राम जातलो तो आमचो बिचोली तालुक्यान जातलो. आमच्या बिचोली जो छत्रपती शिवाजी मैदान आसा थंय जातलो आनी ह्या आमच्या हाका तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता पयलीं. आनी तशेंच म्हज्या बरोबर आसात आमचे गोंयाचे आमदार प्रेमेन शेट, आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे. सगळ्यांत पयलीं हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा की हो प्रोग्राम तांच्यांनी आमच्या बिचोली शहराक दिलो. तुमकां सगळ्यांक हिस्ट्री खबर आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पदस्पर्श म्हणटा तो बिचोली शहराक लागलेलो, सप्तकोटेश्वर नारव्या लागलेलो. त्यामुळे हो जो प्रोग्राम आमी 2 दीस करतले. पयल्या दिसाचो प्रोग्राम आसतलो तो आमी इनॉग्रेशन जातले, छत्रपती शिवाजी मैदानाचेर इनॉग्रेशन जातले. थंय भव्य दिव्य अशी स्टेज घातलेली जातली. त्या आमी 2 दीस ते वातावरण एक मराठमय वातावरण कशें जातलें त्याचे तुमी जर तो छत्रपती मैदान पळयलात ती एंट्रन्साक आमी जशी साज दितली की जणू कितें किल्ल्यान गेल्ले तशी. इवन स्टेजीक सुद्दां किल्ल्याचो सगळो साज आसतली. आणि पहिल्या दिसा आमी इनॉग्रेशन जाल्यानंतर आमी 2-3 कंपिटिशन दवरली. एक म्हणटा तशें अखिल गोवा वेशभूषा स्पर्धा दवरल्या, अखिल गोवा किल्ले फोर्ट म्हणजे जे करपाचे ती स्पर्धा, आणि तिसरी अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा आसतली. आणि ही फुगडी हे स्पर्धा ऑर्गनायज करच्या खातीर आमी कमिटीज काडलेले आसा आमचे बिचोलचे. ह्या कमिटीचेर आमचे जे मयाचे आमदार प्रेमेन शेट आसात, आमचे चेअरपर्सन कुंदन फळारी, आमचे सगळे कावन्सिलर आसात. तसे हे जे सगळे प्रोग्राम करपाक जी कमिटी आसा, जो सेक्रेटरी आसा तो दिलीप धारगळकर आसा, उपाध्यक्ष आसा तो राजन कडकडे आसा, गुंजन कोरगांवकर आसा, ते आसात हांगा सगळे जाण आयिल्ले आसात. आनी हे त्या दिसा आमी एक सत्कार करतले. अशें एक आमी 5-10 लोकांचे सत्कार करतले. 5 आमी बिचोली मतदारसंघातले, 5 मयाच्या मतदारसंघातले, ज्यांच्यांनी खुबशे कॉन्ट्रिब्युशन केले छत्रपती शिवाजी, म्हणजे जो कोण एक सिनियर आर्टिस्ट आसा ज्यांनी शिवाजीचे कितलेशेच थोड्यांनी आमच्या बिचोलीन केल्ले आसा, कितलेशेच पार्ट केल्ले आसात, दिलीप सांगतलो. सो तांचे कॉन्ट्रिब्यूट तांचो सत्कार आसतलो. दुसरे दिसा सकाळीं आमी आमची जी रॅली भायर सरतली, बिचोलच्यान आमची रॅली भायर सरतली आणि ती आमी सप्तकोटेश्वर नारव्यां वतले. थंय आमचे प्रेमेन शेट मयाचे आमदार थंय ते तांची टीम आसतली. ते थिसर त्या दिसा अभिषेक करतले आणि तांकां घेवन परत आमी बिचोले येवन, आमच्या बिचोले 2 स्टॅच्यू आसा, प्लस शाळेची भुरगीं जी आसात ती सगळीं आमच्या बरोबर आसतली छत्रपती शिवाजी महाराज हेतून. आणि आमी त्या दोनूय पुतळ्यांक आमी त्या दिसा हार घालतले. आमचे CM आमची आमी व्हडली रॅली काडटले. आणि ही जी रॅली अशी आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो हे जाल्लो शिवजयंतीचो जो सेलिब्रेशन जाल्ले ते सगळे राज्याभिषेक जाल्लो तो सगळे हे दाखयतले आमी. प्लस लेझीम आसतले, ढोल ताशा आसतले आणि दिंडी आसतली. अशी एक व्हडली करून आमी एक दिंडी, आमचे एक्सपेक्टेशन आसा एक 3,000 ते 4,000 लोकांक हे करपाची. आणि ते इनॉग्रेट आमचे CM आणि आमचे टुरिझम मिनिस्टर करतले. आणि हे जावन जाले काय परत प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलें ज्या कंपिटिशनान पार्टिसिपेट जाली. आणि एक मराठी प्रोग्राम आसतलो, मराठी पाऊल फुडें, मराठी पाऊल पडटे फुडें. आणि असो करून हो प्रोग्राम मातशे 10 पर्यंत जातलो. सो ह्या 2 आमी खरेंच परत एकदा आमी आमचे आभार मानता मिनिस्टराचे. आणि खरंच त्या निमतान हे 2 दीस आणि ह्या निमतान हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगता की हो जो प्रोग्रामाक आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी मुद्दाम येवचें. आमी पर्सनली जाता तितलें इन्विटेशन दिवपाक पळयतले, पण नाजाल्यार हे इन्विटेशन समजून तुमी सगळ्यांनी आमच्या ह्या प्रोग्रामाक येवपाचें. देव बरें करूं. प्रेमेन ॲड कर. गोंय राज्यान तसो पळोवंक गेल्यार शिवजयंती हो कार्यक्रम व्यापक स्वरुपाचेर सगळ्या वाठारांनी जाता. पण ह्या वर्सा दिवचल तालुक्यान आमच्या गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान फुडाकार घेवन व्यापक स्वरुपाचो हो कार्यक्रम आयोजन केल्ल्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्याचे मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटेजींचे हांव आभार मानता. हो
कार्यक्रम व्यापक स्वरुपान जावचो म्हणून जे तेंच्यांनी आयज फुडाकार घेतलेलो आसा तितून आमच्या दिवचल तालुक्याच्या सगळ्या शिवभक्तांक शिवप्रेमींक आयज एक उत्सुकता लागलेली आसा आनी हो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान जावचो म्हणून जी तयारी चालू आहा तितून आमच्या युवकांक सुद्दां आनीक उत्साह भरलेलो आसा. म्हणून ह्या कार्यक्रमांक जे आता सगळे डिटेल्स प्रोग्राम सांगले, दिंडी पथक आसतले, धोल पथक आसतले, लेजीम आसतले, सगळ्या ह्या मिरवणुकीन सामील जातले. तशेंच हांव सगळे आमचे युवक जे शिवप्रेमी युवक आसात तांकां सगळ्यांक आवाहन करता गोंयभरांतले सगळे शिवप्रेमीक आमच्या दिवचल तालुक्यांतल्या ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जावचे आनी मोठ्या संख्येन आमचे जे महिला वर्ग सुद्दां जे आसा ती सुद्दां ह्या रॅलींत सहभागी जावचे अशें आवाहन करता. तुमी सगळे जाण ह्या कार्यक्रमाक आमकां विटनेस करपाक लागून इलेक्ट्रॉनीक मिडिया प्रेस सगळे जाण तुमी बी येवचे अशें तुमकां सगळ्यांक आमंत्रीत करता. जे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले, वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले आनी ह्या सगळ्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांचो सुद्दां तुमी लाभ घेवचो अशें तुमकां एक विनंती करता. आयज परत एकदां आमचे टुरिजम खात्याचे मंत्री मान्य श्री रोहन खंवटे यांचे आभार मानून हे पत्रकार परिशद सोंपले अशें जाहीर करता. देव बरें करूं. सर म्हाका जे पूर्ण गोंयाभर तुमी करता ते कितले इन्फॉर्मेशन आणि पब्लिसिटी खाते वार्षिक जे फॉर्मावडीन करता तो एवरी इयर प्रोग्राम तसोच जातलो. ताका आनी हाका कांय संबंध ना. तो वार्षिक गव्हर्मेंट स्टेट लेवल प्रोग्राम आसता सकाळी फर्मागुडीर तो आसतलो. आमी जे आज पर्यटन खात्यान जे फुडाकार घेतिल्लो आसा आमचे 350 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक जो जाला ताजे सेलिब्रेशनान गोंय राज्यूय फुडार घेता. ह्या फुडाराचेर आमी कशें वचपाक जाय जाल्यार सगळे जशें प्रेमेन बाबान म्हणलें सगळे एरियांनी ते आपापल्या हातूंतल्यान करून घेतात. बट एक स्टेट लेवल प्रोग्राम नाशिल्लो. सो स्टेट लेवल सेलिब्रेशन ह्या एकूच वर्साक इन 350 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन राज्याभिषेकाचे ह्या वर्साकूच फक्त पर्यटन खातें हे सेलिब्रेशनान भाग घेता. बाकीच्या मतदारसंघात तोच तेंको दिता. छत्रपती शिवाजी महाराजाची सगळी काणी सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान सुरू जी आसा ताच्या खातीर सगळ्यांचें मत जालें की बिचोले मतदारसंघान तालुकान आमी तो स्टेट लेवल प्रोग्राम पर्यटन खातीर तर्फे करचो म्हणून. ताच्या खातीर तो पूर्ण स्टेट लेवल प्रोग्राम बिचोले जातलो आनी बाकीचे 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे हांवें सांगल्या ते मडगांव आसूं, पणजे, फोंड्या, वास्को, म्हापशां, पर्वरी, सांखळे हांकां फक्त आमी देणगी दितले एज टुवर्ड्स द म्युनिसिपॅलिटी जातूंतल्यान ते आपापले कार्यक्रम आपापल्या कमिटीक घेवन कशें जाता ते करतले. सो आमी थंय येवन वेगळे कार्यक्रमांनी करचे ना. आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी हांगा बिचोले आमी कार्यक्रम करतले. थंय बक्षिसां आसतली अशी सेम बक्षिसां थंय आसा अरेंज खंय सांखळी फोंड्या ना ईच इंडिविज्युअल कमिटी जी म्युनिसिपॅलिटीच्या अंडर आसा तांणी प्रोग्राम थारावपाचो कसो जाय तो आनी पयलीं करता ताजे पेक्षा आमी तांकां सगळ्यांक 5-5 लाख जे देणगी दिता त्या देणगीन तांणी प्रोग्राम मातसो एलिवेट करून बरो करचो ही मागणी आमी तांचे कडेन केल्ली आसा. स्टेट लेवल प्रोग्राम आमी ऑलरेडी बिचोले तुमकां म्हणला आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीचो प्रोग्राम फर्मागुडी जो जाता तो वार्षिक जातालो आसा आनी जातलोय बी फुडें. ह्या कॉन्स्टिट्यूशन दिला ते 5-5 लाख दिला. हय जेन्ना शिवाजीचे विचार किंवा त्यांची हिस्ट्री आसा ती युथा फुडल्यान व्हरूंक जाय म्हटलें तेन्ना एक नाटक जातालो जाणटा राजा म्हणून. सो तसो नाटक हाडपाचो कितें विचार बी आसतलो ह्या शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कितले आमी करूंक गेले जाल्यार खूब धाकटेच आसतली. अ ट्रिब्यूट टू हीम कॅन बी इन वेरियस फॉर्म्स. सो जाणटा राजा सारकेलें नाटक सुद्दां फुडें एखादी ताजेर वेगळो तरेन विचार करूंक मेळटा. पूण आयच्या ह्या 2 दीस जे आसा बिचोले 18 आनी 19 फेब्रुवारी तांणी जे डिक्लेअर केला तातूंत पूर्ण तरेन कल्चरली तशें आमी हांगा पुतळो उक्तावण करतकच कल्चरल प्रोग्राम दवरला तशें तांणी थंय कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्लो आसा. सो लोकांक आस्वाद घेवंक मेळटा आनी थंय तांणी एडिशनल दे हॅव केप वेरियस प्रोग्राम्स इनवॉल्विंग द होल स्टेट. हो फक्त बिचोली मतदारसंघा पुरतो आनी हें म्हणनात ते तांणी आमच्या दोतोरान पूर्ण गोंयच्या लोकांक आव्हान केल्लें आसा, इनवायट केल्लें आसा ह्या कार्यक्रमाक येवन सहभागूय जावचो, पार्टिसिपेटूय करचो. फाल्यां फॅन्सी ड्रेस तांणी सांगला सांग्याचो नाल्यार कुडचडेचो एखादो येवन पार्टिसिपेट जातलो. सो इट इज फॉर एवरीबडी जे शिवप्रेमी आसा आनी जांकां फुडले युवा पिढीक. पूण हांव मेन कितें केलां सगळ्यांक एकूच केलां की युवा पिढीक उलो मार
की तांकां चड गरज आसा ही दिशा दिवपाची. जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री एक वेगळ्या स्तरार देश व्हरता आनी आमी यंगस्ट नेशन जाता जाल्यार यंगस्ट नेशन म्हणजे यंगस्ट पिढी आनी ती यंगस्ट पिढीक दिशा दाखोवपाक जाय जाल्यार आमी फाटीं राम ज्योती समज केल्ले तातूंतल्यान रामाची शिकवण दिल्ली जाल्यार तितलीच ताक आनी बाकीची लढाई कशी करपाची आनी बाकीचे विचार जे छत्रपतींचे आशिल्ले ह्या पिढीक कळपाचे एक आमचे कडल्यान एक प्रयत्न आसा. आनी एट द सेम टायम द इव्हेंट कॅन बी विटनेस्ड बाय इंटरनॅशनल एंड डोमेस्टीक टुरिस्ट हू आर कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की आमचें गोंय कितें, आमचें राज्य कितें, तर फक्त बिचीज न्हय जाल्यार आमचे कडेन खुबशे आनी कितलेशेच बरे बरे गोश्टी आसा रिलेटेड टू फेस्टिवल्स, कल्चर, ट्रेडिशन आनी तें शोकेस करपाचो आमचो हो एक प्रयत्न. शस्त्र प्रदर्शन 18 तारीख म्हटल्याने शस्त्र प्रदर्शन 18 आनी 19 एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे DIT हॉलान ह्या हातूंतल्यान सगळ्या स्कुलांक टिचरींक तांकां इनवायट वतलोच. तांणी येवन ते सगळें एक युनीक एक्झिबिशन, तें सादें एक्झिबिशन न्हय. आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या हॉलान आशिल्ल्यान सगळ्या स्कुलांक कळोवणी वतली, कॉलेजींक कळोवणी वतली आनी युवा पिढींक सगळ्यांक इनवायट आसतलो येवन ते पळोवन एक्सपिरियन्स करपाक तेन्नाची शस्त्रां आनी तेन्नाचे करन्सी कितें आशिल्लें तें. तर बिचोली 18 तारखेक सुरू जातलो प्रोग्राम. 18